Hello and welcome to GOA365 News Now. I'm Shivani Sangilkar and these are the headlines. The Pollen Checkpost office lies in shambles. All facilities are in bad shape and the building is crying for the major facelift. 2 more vehicles have fallen victim to the pothole-riddled Ashwam Mandram main road, underlining the state of roads in many areas and lack of maintenance in others. State has declared orange alert warning of very heavy rain for the next 5 days. Strong winds are expected to accompany the rain. And now for the news in detail. 2 more vehicles have fallen victim to the potholes-riddled Ashwam Mandram main road. A 4-wheeler and a 2-wheeler fell into particularly deep potholes where they got stuck. Fortunately, no one was injured, but given the state of these roads, it is only a matter of time before something more serious happens. Here's more. The state of the roads in many parts of the state is quite bad. Even national highways are in quite bad shape. Many of these roads were in fact retarred, but heavy rains have washed away all signs of repair. This is not the first time something like this has happened, and the important thing to ask right now is what the PWD plans on doing to solve the issue in the long term. गाड़ी एक्चुअली थोड़ा स्लिप मार गया क्योंकि ये गड्ढा बहुत ही डीप है, तो नॉर्मल स्पीड पे भी 20 की स्पीड पे ऐसे स्लाइड होके वो नाले के पास गया, तो ये PWD को ठीक करना चाहिए डेफिनेटली। और बैलेंस होके गिर गई गाड़ी उधर। हाँ जी, यहाँ तक स्लिप मार गई, तो उसको हमने अभी निकलवाया है। बाकी आप रोड का कंडीशन देखिए और थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहिए मोस्ट डेफिनेटली, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है। A video showing workers patching potholes on the Kortalim highway by hand has gone viral. Watch. देव बरो दिसतो तुम्ही सगळी गोंयकारांक। आमी आसा कोर्तालीम, हो कोर्ताली रस्तो मोर्दो वयता फ्रॉम पॅन्जम टू मारगांव। ही आमची हायवे आनी तुम्ही पळोवपाक शकता हिंगा पळय हिंगा पॅच वर्क पळय हिंगा धम लायल्या भाशेन पळय हिंगा पॅच वर्क करता पळय। हे आमचे PWDचे कामां आनी दॅट टू ऑन द हायवे। आणि हो पळय हे आमचे रस्ते न्यूली कंस्ट्रक्शन केला। भाई साहब आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम बोलो मेरा। हाँ, ये किसने बोला आपको ऐसा पैच करने का, ये गम लगाने का ऐसा रास्ते पे? कौन है वो? कंपनी में। कंपनी में? हाँ। कंपनी का नाम क्या है? हाँ, अभी ये पूरा ऐसा गम लगा के रखेगा? कैसा डालता है दिखाओ। अरे वाह, अच्छा है, अरे वाह, अरे वाह, बहुत अच्छा है। अभी ये ऐसा रुकेगा क्या बारिश में? नहीं रुकेगा, शायद हम सिखा पाएंगे। ये रुकेगा नहीं रुकेगा? नहीं रुकेगा ना? अभी मानता है नहीं रुकेगा। हाँ, ये आपका ये किसका काम है? ये PWD का काम है ना? आपको किसने इंस्ट्रक्ट किया? कंपनी ने बोला? कंपनी का नाम नहीं मालूम आपको? अच्छा, PWD मिनिस्टर यहाँ से पोपा देते हैं, तू मिनिस्टर रहा है वहाँ का पैच वर्क करता। भाई ये आप सब ऐसा डालेगा क्या है सर? हाँ, सब इधर ऐसा पूरा ऐसा ही डालेगा? आए हुआ Shrishti Athanekar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. 2 animals were electrocuted to death in Ardpoi, Ponda today, making it the second such incident this week. The incident has drawn in a lot of flack for Power Minister Ramkrishna Sudhin Davlikar. Here's more. A cow and a dog were found dead in Ardpoi on Saturday, and locals are blaming faulty pre-monsoon works for their deaths and have lashed out at the Power Minister for it. Listen. परत एकदा शॉकिंग इन्सिडंट GC कडे आम्ही फाटल्या आठवड्याक पळयल्ले की कशे ते बैल आदी गायो आशिल्ले ते एक्सपायर जाल्यो इलेक्ट्रोड लागून, आनी हांगाय तेच जालें। पूण हांगा क्लियरली मिस्टेक सामकी हेजी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची, तसोच जो परांजपे हांगा तो JE काय कोण तरी आसा तेजे तो फोनूच घेयना केन्ना चुकोन सुद्दां। मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कितके फोन मारले ते घेयना, सकाळी 6:30 फोन मारताले, कित्याक ही वाट आसा ती वयर रवंत देवळा कडेन वचपाची। कितके जाण लोक येता प्रसाद घेवपा लागून, मागीर आमचो पुजारी आसा तो हांगा फुलां काडपाक येता कितके फावटी। पूण एक वेळ आमी म्हणटा की कितें जाता तें, पूण देव आपल्याचेर घेता म्हणून ते जनावर रुपान तेंच्यांनी घेतलें। आनी जेन्ना बैल जेन्ना फडफडपा लागलो तो बावडो पेटो धाकटो आशिल्लो, तो तेका कितें दिसता खबर ना तेंकां, पूण ते
आमी मनीस वचना पूण तांकां बावड्यांक कळनाशिल्लो तो तेजो थंय फुड्यान गेलो तेज्या वास घेवपा लागून पूण तेन्ना तोवूय एक्सपायर जालो. हें आतां सेकंड इन्सिडंट आसा रोखडोच हांगा म्हणल्यार दोळ्या फुड्यान. आनी हांव मागता हेंचे कडेन मातशी सेन्सिटिविटी दवरची. हांगा पंचायत बॉडी आसा ती आमची रोखडी धांवन येयली, फायर डिपार्टमेंट आसा ते रोखडेच स्विफ्ट एक्शन घेता रोखडें. पूण जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसा खूब त्रास करता आमकां. फोन केल्यार फोन उबारना. सकाळी 6:30 फोन मारतालो, मागीर जेन्ना पणजे फोन मारला तेन्ना ते एकटो भुरगो गेलो हांगच्यान हाडपाक तेन्ना ते तेंच्यांनी येयले ते हांगा पूण तरी सुद्दां ते फोन घेयना. परांच्या भितर फोन स्विच ऑफ येता एवरी टायम. आयजूच म्हणना जेन्ना कितेंय जाता तेन्ना ते फोन घेयना म्हणजे सिरियसनेस कांयच ना तेंकां. आणि दुसरी गजाल जेन्ना अशें जाता तेन्ना हें खंय तरी काळजाक पीळ घालता. रात्रीच्या वेळी 3:15 ती क्रॅक जावन मरण पडली, ती लायटीचे पडली आणि लायटीचे पडले नंतर गोरवां जी आसा ती चरवाक ती वायर तुटून जमनीर पडली आणि ती जमनीर पडले नंतर ती गोरवां ती झाडाची पानां खावपाक येयल्ली ती तिका टच जाली. तो कुत्रो तिचे फाटल्यान येयलो, तो कुत्रोय टच जालो. तेजे नंतर 1:15 सुमार हो देवळान जो पुजारी आसा पद्मनाथ मुळे तो ती वायर तुटलेली आसतना तेजे जिवितांनी ही जाली ना. ही रवंताची कृपा. तो दान घालून ते वायरीक तो वयर देवळान गेलो, तेका ते देवान रवंतान साल्वार केलो. आणि जर आयज ही जिवितांनी जाल्ली तर आयज आमच्या गांवांत हाहाकार पडपाचो. ते हे वाटेक तेणी हेजे फुडें आयज हो आमचो सुदीन सारकेलो आयज मंत्री आयज जावन गेलो आसा. तेणे आज पर्यंत 20-25 वर्सां जाली तेणे हांगसर कसलीच आमची उदरगत करूंक ना. आणि तेणे जर उदरगत केलें म्हणटा जाल्यार तेणे दाखोवची. आयज हांव हांगा आडपय गांवांत आसा. आयज हांगा लायटीची अशी परिस्थिती आहा की गिमाच्या वेळार हांगा लायटीचे जी झाडां आशिल्ली ती आयज कापली ना. त्या कारण आयज पावसान हांगा एक मोठी घटना जाल्ली आसा. तेन्ना भेणयेचें झाड म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें. ही भेणयेचें झाड म्हणजे गोरवांची ती खावड ही मेन जाल्ली आसा. ते पडोन वायरी तुटलेल्यो रातचे 3 वरांचेर. तेन्ना ती गोरवां ते खाण खावपाक गेल्ले कारणान ती गाय थंय दसोन ती मरण पावली. तसोच एक कुत्रो वाडो चलोन येतालो, तोवूय थंय दसोन तोवूय मरण पावलो. तांकां दोगांक आयज फुल्लेले आसा तांच्यांनी. दुसरी गजाल एक देवान पुजारी आशिल्लो पद्मनाथ नायक म्हणून हो वयतालो. देवान ताका कसो तरी साल्वार केलो. तो ती डांग मारून तो देवळान गेलो ना जाल्यार आयज कितें तरी एक मोठी घटना जाता आयली. तेन्ना आयज कारण म्हणजे एक लायट ही टायमार हांगा लोकांक आसना. लोक सांगता त्या प्रमाणे लोकांक हांगा लायटीचे भरपूर त्रास जाता. करून सांगता त्या प्रमाणे आयज तांकां मिरसांग सुद्दां वाडटल्यो परिस्थिती ना. आनी हांगा लायटीची कांय कसली उदरगत जाल्ली ना. आमदार आमचोच आसा तरी हांगा कित्याक कामां जायना ती आमकां खबर ना. तशेंच लोक बी म्हणटा वीज मंत्री आमचोच आसा तरी कित्याक काम जायना. Krishna Naik, Samrita Khangaonkar and Omkar Deshprabhu for GOA365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Pollen Check Post Office lies in shambles. There are no facilities and the building is crying for a major facelift. Watch our reporter Devidas Kaukar's report. सध्या गोंयाक सरकार म्हणटे कितें आसा काय कितें असो मोठो प्रश्न. आमी जर काणकोणांतल्यान कर्नाटकांतल्या कारवार वयता आसतना ह्या बॉर्डरी वयतल्यान जेन्ना क्रॉस करता त्या वेळाचेर बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या पुलीस आनी एक्सायजीच्या ह्या ऑफिसाक जर भेट दिली जाल्यार ह्या ऑफिसाक पळयल्या उपरांत जे डबल प्लास्टीक कोटींग केला हाजे वयल्यान ह्या सरकारान जे डबल प्लास्टिकाचें सरकार असोच मोठो प्रश्न पडटा. सध्या हाजी अशी परिस्थिती आसा की ह्या ऑफिसा भितरल्यान आशिल्लो माळोय आतां मोडून पडपाक पावला. ह्या प्लास्टिका बरोबर सरभोंवतणी प्लास्टिकाचे घाणवास, नळाक उदक ना. हांगासर जे कोण ऑफिसर रावता ते कशे रावतात आनी कशे दीस काडटा हो आतां तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. एका सायडीन ह्या पुलीस आनी एक्सायज ऑफिसाची इतली दैनंदीन अवस्था जाल्यार दुसऱ्या वटेन काणकोणांतले पुलीस आसा ते आपली एका दिसाची सॅलरी काडून जवळ जवळ 62,500 रुपया एकठांय करून ते श्रमधामाच्या अंतर्गत जी घर बांदपाची योजना आसा जी काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन सुरू केल्या ह्या योजनेक ते आदार दिता. सध्या काणकोणच्या पुलिसांक जे गरीब लोक छप्परना करून
आसा ते दिसता जाल्यार दुसऱ्या वाटेन आपलीच घर मोडून अशा स्थितीन ते केन्ना चिड्डतले स्वताची सुद्दां भंय ना तांकां इतले आमचे दानशूर जाले काय कितें असोय आतां मोठो प्रश्न आनी हो विशय आतां काणकोणाक बऱ्या रितीन चर्चेक रंगत घेता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव. Now for the weather. IMD has put the state on orange alert, warning of very heavy rains for the next 5 days. Strong winds are expected to accompany rain, which could make travelling fairly dangerous. Here's more. Torrential rains are expected to hit the state in the coming days. IMD warns that the possibility of flooding and trees falling is very high, and it advises locals to exercise caution when travelling. The rain is also likely to come with very strong winds, it says. There could be a slight drop in temperatures on Sunday, with the maximum and minimum forecast to hover around 28 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Very heavy rains expected till 26th. Orange alert issued for the period. Strong winds expected to accompany rain. Maximum and minimum temperatures on Sunday 28 degrees Celsius and 24 degrees Celsius respectively. Rough sea warning issued for boat owners until the 26th. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and update, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.